साकवाळ आणि ह्या जाग्याचेर बिट्स प्लॅनाची जे मुखार ओपन स्पेस आसा त्या जाग्याचेर हांगा फाल्यां प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीची एक भव्य मिटींग जावपाची आसा। जायते प्रिपरेशन्स चालू आसा। स्टेज इज बीइंग सेटअप, JCB आणि ट्रक्स हांचो मुवमेंट चालू आसा। जागो फ्लॅट करून ताका एक रोड दिवन सगळे वेगळे वेगळे अरेंजमेंट्स करपाचे हांगा चालू आसा। आनी हे मिटिंगा खातीर फाल्यांचो जो प्रोग्राम ट्रॅफिक डायवर्जनाचो आसा तो असो 1 o'clock सगळे रस्ते हांगा बंद करतले। एकांक जो हांगा रस्ते जे मेन बंद जातले ते रातचे 10 ओपन जातले। सगळे व्हेहिकुलर ट्रॅफिक जे आसा, हेवी व्हेहिकल्स, बारीक सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा एकांक दे विल बी स्टॉप्ड एट दाबोलीम जंक्शन, एअरपोर्ट जंक्शनाचेर। आनी ताजे मागीर जो रस्तो दाबोलीम टू MS कॉलेज जंक्शन टू बिर्ला क्रॉस वेर्णा हो अख्खो रस्तो दोनी वाटेच्यान बंद जातलो। खंयच्यो गाडयो येवपाक वचपाक मेळपाना। जो पोन्नो रस्तो आसा फ्रॉम क्विनी नगर जंक्शन टू बिर्ला मार्केट ऑन द लेफ्ट हँड सायड ऑफ द स्टेज ताजेय सगळे जे रस्ते आसा ते बंद करून दवरले वतले। जे लोकांक वास्कोच्यान पणजे वचपाक जाय तांकां खंय तरी चिकालीमच्यान कुठ्ठाळेच्यान पणजे जावं मडगांव वचचो पडटलो आनी हो रस्तो जो आसा हो बंद करून दवरलो आसतलो। फाल्यां जे लोकांक हू आर कमिंग टुवर्ड्स वास्को फ्रॉम मारगांव ऑर पेंजीम सायड दे वील हॅव टू टेक द कोर्तालीम रोड। हे दोन्ही रोड जे आसा म्हणजे जो मेन 4 लेन हायवे हांगा जो दिश्टी पडटा आमकां वीच गोज थ्रू बिट्स पिलांनी फ्रॉम द एअरपोर्ट जंक्शन तो बंद आसतलो। जो पॅरलल MDR रोड आसा फ्रॉम क्विनी नगर टू बिर्ला मार्केट हे सगळे रोड बंद आसतले।